शुक्राराच्या पावसान गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी विस्कळीत जाल्ली जनजीण शेनवारा मेरेनूय कांय कडेन जाग्यार येनाशिल्ली। माणावले एका घरात उदकाक लागून आडकिल्ल्या जोडप्यांक शेनवारा सकाळी फायर ब्रिगेडीन रेस्क्यू केले। खांडेपारा कोसळिल्ले पाळसणीक लागून रस्त्या सकयल्ल्या घरांनी उदक पावले। पणजे उपराशिल्ल्या परिस्थितीक शारांतली जुनी ड्रेनेज सिस्टम म्हणून पणजे सीसीपीचो आयुक्त सांगता। इतले मजगती शेनवारा सकाळी खेडाक चोरटी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान गोवा मुंबय हायवे ब्लॉक जालो। बाणावले तळेबांदार उटंगराच्या पावसाक लागून आडकून पडिल्ल्या एका जोडप्याक शेनवारा फायर ब्रिगेडीन सकाळी अशे बोटींतल्यान रेस्क्यू केले। ಹೆಂಗೆ ಗರ ಇಲ್ಲ ಉದೋಗು बरी दनपारचो मजा येयलो मातशें मातशें उदक वयर सरपाक लागलें मागीर आमोर आनी मातशें जालें रात म्हणल्यार चड जालें तें घरान उदक आयलें घरा फाटल्यान घरा उदक येयलां फुडल्यान पलको मात येवना सगळें सोली बुडलें तुमी कितले जाणां रावताले 2 जाणां हांव आनी गो बरो तो बरो ना मागीर कोणी काडलें तुमकां आतां ते येयले न्हू फायर ब्रिगेडचे तेणी काडले तेका बोटीचे काडला बोटीचे बोट घालून बोट घालून काडले त्या जाणट्याला 80 वर्सां आसतली तेका हें उबारलो तेका हाडपा म्हणून उदकांतलें हातूंत ब्रीज आसा ती सारकी ना मोडपा येयले देखून मागीर आमी दोग जाण भुरगीं आपल्या बोट आसा ती बोट रिक्षा आसलो रिक्षा घालून बोट हाडले बोटी घालून तेका क्रॉस केलो। Only 2 of them live there, husband and wife, and her husband is sick. तेका येवपाक जायना चलपाकूय जायना सो तेका आमी ते बोटीचे घालून 8 वर तरी पावस पडला हें कितें जाल्लें तुजें हांवें काल फोन मारलो धावलेकार ना धावलेकारा पी फोन मारलो तो म्हणटा धावलेकार म्हण डेली गेलो आतां यो म्हण चोवपा हिंगा आतां ते कितें समजाय वेस्टर्न बायपास हांव पर्सन हाडन आनी हांव कितें म्हणटा म्हगे लोक तरी त्रास पडा म्हाका तुमी वेस्टर्न बायपास कित्याक जाय पयली रिवर पळया साल ती उस्पून जाय बांदून घेवपा जाय। खांडेपार कोसळिल्ल्या पालसणीक लागून घरांनी उदक पावले। रस्त्यावेले उदक पंप करून सकयल सोडिल्ल्यांनी परिस्थिती उप्रासली म्हूण थळाव्यांचो आरोप। उदक सोडला कारणान कित्याक रातभर ते स्टॉक आशिल्लो पळय न्ही तो तेंच्यांनी सकाळी कडेन सोडला ताका लागून हो प्रॉब्लेम जालो। कोण येयल्ले बीन तेंचे अधिकारी हांगासर पळोवपाक तेंचे कोण येवंक नाशिल्ले सकाळी रोखीन तांकां फोन मारलेलो पण अजून पर्यंत तरी कोण येवंक ना हे तेंच्यांनी एकामेका शेजारी एकामेका पावले आनी तेंच्यांनी सगळें निवळ करून घेतलेलें आसा। थिंग ते सगळे पळय तेणी हें केलो मरे तो पंप कितें लायला आनी तें उदक सगळें आमकां सकयल येयलें आनी सकाळीं येदो व्हडलो लोक येयलो सगळें उदक आमच्या भितर किचनान येयलें तें मागीर आमी सगळीं ओडून हें काडून भायर काडलें हांवें आनी म्हज्या भावान पिटरान। पावस पडोन हिंगा आमचे घरा कडेन हें सगळें वयरचें सारकें ताका रस्तो करपाक हिंगा हें केल्लें हे सगळें रिटर्निंग वॉल तेणी बांदलां पूण ताका ट्रेंच मारला तो सारको मारूं नासलो आनी वयल्यान चड सगळें म्हें उदक सगळें येवन पळय हें घरांतल्यान अशें भितून म्हणजे हें ही खोळी कित्याक हें बांदल्या तें उदक सोडपाक आनी हें कितें आमगे देरां जोब आसलें मरे भुरगीं वचताय मरे तुमची हीच वाट ही वाट आमगेली इल्लीशी आमकां फाटल्यान वचपाक ते भुरगीं मुंगोल्ली जाल्यार कोण धांवन येतलो तें पळय उदक हें क्लियर करूनच उदक सोडपाचें आतां ही वाट पळय भुरगीं येतान वयता इस्का शाळेची बीन वयता जाल्यार हाका कितें तरी उपाय जाय न्ही आतां। पणजे शुक्रारच्या उटेंगारांची परिस्थिती उप्रासली ताका जबाबदार शारांतली जुनी ड्रेनेज सिस्टम। पणजे सिमेंटाचे कॉन्क्रीट जाल्ल्यान उदक जिरपाक वाट ना अशें सीसीपीचो आयुक्त अजित रॉय म्हणटा। सीसीपीची शुक्रारा सांजे बसका जाली। This is the extreme rains which we have witnessed over the last 24 years. So it was expected, and this is also true that carrying capacity of our drains is limited. You would appreciate the point that over the last 20-25 years there has been a lot of concretization in the city. When there is a lot of concretization in any city, there is large runoff of water. That means big quantity of
water, instead of percolating underground, comes in the drains. And these drains were constructed 100 years ago, so its carrying capacity is limited. So there is a need to redo all the drains. We need to put up bigger and better drainage infrastructure in place. So today we have decided to prepare you can say concept note for better drainage infrastructure. Our engineers will do the job and then we will send a proposal to the government. इतल्या मजगती गोवा मुंबई हायवे शेनवारा सकाळी ब्लॉक जालो. चिपळूण आणि खेडाक उटंगाराच्या पावसान चोरटी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान उदळे म्हणटा थंय हायवे ब्लॉक जालो. हायवे ब्लॉक जाल्ल्यान रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गाड्यांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. उपरांत दनपारा उसरा परिस्थिती जाग्यार आयली. वास्को स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या जिमाक गळटी लागल्या. सरकारान बेगोबेग उपाय करचे म्हूण मागणी. The rains become difficult if there is not enough of space, there is leakage everywhere. The weights have to be adjusted in one corner where there is no, on one side of it. One side is totally dripping of water. And so we have to shift the whole thing and there is so much of congestion. Second thing is, there is a chance of falling down, slipping, injuring your back or your muscles or something like that. With the weights you do, there is a chance of the weights falling on you. So there is a lot of difficulties in the sense it's risky when there is water. गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा तेंच्यांनी हांगा पळोवन घेवपाची आनी मेन कितें जालें आतां गळटून म्हणटा तो कितें जातलें वयले स्लॅब केन्ना पडूंक शकता सांगचे हें POPचे ते स्लॅब आहे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे केन्ना पडूंक शकता ते. आनी दुसरें म्हणजे कितें आतां भुरगीं आतां कमी जाला येवपा पावसान कित्याक हांगा गळटान जाल्यार उदक जालां आनी जितले नवे इक्विपमेंट हाडलेले आहा सगळे हांगासर ते सगळे पिड्यार जावन उरता आतां रश जावपा येयल्ली आतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रावणफोंडार ATM फोडपाची घडणूक घडली. रावणफोंडेच्या रत्नाकर बँक लिमिटेडच्या ATM फोडून चोरी केली म्हणून बँकेच्या अधिकाऱ्यान कागाळ केली. ATMात 7 लाखाची कॅश असली. RBL ATM फोडले म्हणून पुलिशेक कागाळ नोंद करून घेतली. पुलिसांनी चौकशे खातीर बँकेच्या सेक्युरिटीक दिवचो म्हणून मागताच बँकेची घाळपणा मुखार आयली. बँकेन खंय सेक्युरिटीज दवरूंक नाशिल्लो. Today one Pundalik Pednekar who is a CMS means Executive Field Officer of CMS Cash Management System lodged his complaint that yesterday between 15:30 hours to today 11:00 hours some unknown culprits committed the theft of the ATM machine of Ratnakar Bank Limited which is existed at the Rawanford junction. So in this connection we had registered a crime under section 380 IPC. The ATM machine was containing a cash of about 7,50,000 approximately, and our efforts are in progress to trace the culprits. So in this regard, we are also given advisory to the concerned banks to provide the securities of the ATMs, but at this ATM there was no any security was provided by the bank. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.